रणजीत प्रभुदेसाय, वेलिंग पिरो पंचायत, वार्ड नंबर 4 इलेक्शनाक उबो रावलो. टोटल 448 वोट्स म्हणजे सगळ्यांक हायेस्ट मार्जीन 192 मतांनी लीड दिवन माझ्या मतदारसंघातल्या लोकांनी म्हाका विक्ट्री दिल्ली आसा. ताका लागून तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. कारण हें परिवर्तन जावपाकूच जाय आशिल्लें. कारण खुबशे पंच आतां रावन ते परत त्याच वार्डांनी येवन रावता. पण तांकां कळपाक जाय की आयज युवा शक्ती जागी जाल्ली आसा आनी ह्या युवा शक्तीच्या नुसार आयज म्हाका इतली व्हडली मतदान केल्लें आसा लोकांनी. ताका लागून हांव सगळ्यांक सांगता की ही जी विक्ट्री आसा ती आमच्या वार्ड नंबर 4 968 लोकांची विक्ट्री आसा अशें सांगून हांव तुका 2 शब्द सोंपयता. कोण सपोर्ट केलो तुका? सपोर्ट आमी इंडिपेंडंट सपोर्ट बी तसो कांय ना. म्हाजो सपोर्ट म्हणल्यार म्हाजे 968 वार्ड नंबर 4 लोक होच म्हाजो सपोर्ट. बॅक कोणे करना तुका? ना अशें काय बॅक. विलेज पंचायत वेलिंग प्रियोळ कुंकळे ह्या वार्ड नंबर 4 जिल्हा पंचायत इलेक्शन जाल्लें त्या वेळाचेर आमचो एक पंचायत जो मेंबर जो आशिल्लो जिल्हा पंचायत सदस्यांनी जिल्हा पंचायत जाल्लो आनी तातूंत तो बाय इलेक्शनाक वेकंट जाल्लो आशिल्लो आनी त्या वार्ड नंबर 4 आज रणजीत बाब देसाय हो बहुमतान निवडून आयिल्लो आसा. त्या बद्दल ताजें हांव अभिनंदन करतां. तांचे सगळे टीम जे आसात आनी खास करून जे यूथ जे आसात राजूबाब मंगेशकार, कैलासबाब मंगेशकार, बाकी सगळे जे ते वांगडचे जे सगळे भुरगे जे आसात तांकां हांव कॉंग्रेच्युलेट करतां. कारण जो भुरगो एक सामाजीक कार्या खातीर राजकारणा पुरतो न्ही फक्त निवडणुकी पुरतो न्ही सगळ्याक सुखदुख्खान पावतालो आनी अशे तरेची तेजी ख्याती आशिल्ली. आनी आज अशे तरेचे भुरगे राजकारणान येवप हें खूबच गरजेचें आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज ताजें अभिनंदन करपा खातीर हांव हांगा पाविल्लो आसा. हांवें सातत्यान सांगिल्लो आसा की पंचायतीचो कारभार जो आसा तो पंचायत सदस्यान इलेक्टेड जी बॉडी जी आसा त्यांनी मुखार व्हरपाची गरज आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ताजी जी कितें संकल्प ताणें केल्ले आसा ज्या निवडणुकीक देवपा खातीर ते संकल्प पूर्ण करपा खातीर ताका यश प्राप्त जावचें अशें ह्या वेळाचेर हांव ताका शुभेच्छा दितां. आनी भारतीय जनता पक्ष आशिल्लो काँग्रेस आशिल्लो किंवा MGP आशिल्लो हें सिंबॉलाचेर निवडणूक जाली ना. पूण कोण जर मनीस जर क्रिएट जर करतात हांगा पयशे घालून सुद्दां आनी घरांनी भोंवन सुद्दां ह्या लोकांक आज झिडकारलेले आसा. तेंची राजकीय कारकीर्द कितें आहा पळय न्ही ह्या लोकांक आज सगळ्यां तांकां शेमे पायणीच्या सारक्या तरणाट्यांनी सगळ्या स्वाभिमानी आनी अभिमानी मतदारसंघांनी आज दाखोवन दिल्ले आसा.